मोगाळ भाऊ बहिणीनो, आदवेंत काळ असो पयलो हप्तो आमी येदोळसो संपयलो आनी हांव चिंता तुमी वो कुरपे बरीत जावन सारलो म्हणून. आज दुसऱ्या हप्त्याक आमी मेळट तेंकताना ह्या हप्त्याचो मोठवो नियाळ हांव तुमकां दिवंक सोदता आनी हाका स्वागत मागता. ह्या आयताराचे सुरविले मागणे तुमी गमन दिवन आयकले तर थंयसर तुमकां ही उतरां आयकूंक मेळटात. बापा, तुज्या पुताक आमी धावी मेळोवंक वेता. संवसारी कोरण्यो आमचे वाटेक अडखळ जायना जावच्याक सर्गींचे जानवायेन आमची मोना उजवाडाय. हे आसा ह्या आयताराचे सुरविले मागणे. कांय नंतर एक 3 संगती आमकां पळोवंक मेळटा. पयले जावन हो काळ सावकासायेन आरामायेन वेसो न्ही, धावी वेसो काळ, तुर्तान वेसो काळ. दुसऱ्यान आमी धावी वेता आसतना आमी दांटोन पडनाशे जागृत जावंक जाय, कित्याक संवसारी कोरण्यो आमकां अडखळी हाडटल्यो. आनी तिसऱ्यान हे सगळे समजोवच्याक आमकां सर्गींची जानवाय अति गरजेची. देखून आयचो नियाळ ह्या मागण्या वयरच हांव बांदून हाडूंक पळयता. ताच्या पयलें आयच्या वाचपांची तुमकां एक मोठव्यान झळक दिवची तर आयचें पयलें वाचप इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आसा. अध्याय 11 ओळ 1 ते 10 पर्यंत. आनी थंयसर आमकां अशें आयकूंक मेळटा, येस्सेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. आनी ताच्या उपरांत प्रवादी आमकां विवरसिता ह्या फुटलेल्या कोंबा वयर, ह्या म्हळ्यार देवाच्या पुता वयर कसो देवाचो आत्मो राज करता आनी तो संवसारांत कशी शांती आनी नीत स्थापीत करता म्हणून. आनी हे वाचप जात आसतना निमाणे आखरेक प्रवादी आमकां सांगता त्या दिसा येस्सेचे बाळ सगळ्या फर्जांक एक कणा कशी उबे जातले. देखून येस्सेच्या पाळांत म्हळ्यार क्रिस्तांतय आमकां देवाची कुणा पळोवंक मेळटली. दुसरें वाचप सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें आसा. अध्याय 15 ओळ 4 ते 9 पर्यंत. आनी ह्या पत्रांत सांत पावल आमकां क्रिस्त कसो सगळ्या मनशाकुळाची सोडवण करता म्हणलें विवरसिता. आयचे शुभ वार्ता सांत मातेवान बरयल्ल्या शुभ वार्तेंतली 20 अध्याय 3 ओळ 1 ते 12 पर्यंत. आनी हातूंत आमकां सांत जुआंव बाप्तिस्तान करची परगटणी पळोवंक मेळटा. तर भाव भयणीनो, आतां मोठव्यान हांवें सांगलें आयचें सुरविलें प्रार्थन जें कितें आमकां सांगता ताच्या वयर नियाळ करून पळया. आनी ह्या नियाळाक आयची वाचपां पाठ तळ तशें घेया. पयलें जावन इजाइया प्रवादी ही आपुरबायेची उतरां सांगतना, कित्याक येस्सेच्या मुळांतावन फुटसो हो कोंबरो आनी हाचेर देवाचो आत्मो कसो राज करता आनी संवसारांत कशी शांती आनी समाधान मेळटलें म्हणून सांगतना इजायाची उतरां भोवशा त्या काळाच्या रायांकच लागू जाल्ली. कित्याक त्या काळाचे इस्रायलाचे राय देवान मागलेले मनीस, पूण जायते तांच्या मदें हेर देवांची पुजा करूंक लागले. आनी देवाच्या परजेक बसयल्ल्या गांवांत सर्गींचो अणभव दिवच्या बदलाक अन्य देवांची पुजा करून एका नमुन्यांचे तांणी कितें ख्यास्त तांचेर मागून घेतली. देखून भोवशा प्रवाद्याक ह्या उपरांतल्या जनांगांक हो प्रवाद ह्या रायांतय पुर्ती जालो म्हूण बगूंक ना जावं पुरो. देखून तांणी कितें केलें, हो प्रवाद मुखार येवच्या मेस्सियाक एक बरोवशाचें उतार कशें तांणी मानून घेतलें. पूण आयच्या वाचपांत थोडे गरजेचे विशय आसात. हे तुमकां स्वाभाविक न्हय या अस्वाभाविक बगूंक पुरो. दाखल्याक हांव 1-2-3 दाखले सांगता. सुणे वागाट शेळये सांगाता जियेवचे, कशें तें साध्य. वासरू आनी सिंह आनी सांगाता खेळचे. गाय आनी एका आस्वेलान इश्टागती नाचचे. दुधाच्या बाळान
सर्पाच्या बिळाचेर खेळचें. ह्या कोणेंच वायट करिनासतना बऱ्यान जियेवचें. हेरांची देसवाड करिनासतना हेरां सांगता समाधानान जियोवचें. हें पुरो आयकतना तुमकां थोडें अस्वाभावीक म्हूण बघना गी. हें जावंक साध्य आसा गी. आसा. आनी ताका लागून आयचो प्रवादी हो अपुर्बायेचो प्रवाद करता. म्हळ्यार ह्यो संगती आमच्या जिणेंत घडा जायतर आमचे थंय एक नवो जल्म जावंक जाय. एक नवो आरंभ जावंक जाय. हाका लागून हो आद्वेंताचो काळ. आनी हो आरंभ ह्या नवो जल्म केदाळा जाता. येस्सेच्या मुळांतावन फुटुल्ल्या त्या कोंबा वयर, म्हळ्यार देवाच्या मागलेल्या मनशा वयर सर्वेस्पराचो आत्मोसो देवून राज करता. त्या घडये आमचे थंय एक नवो जल्म सुरू जाता. आतां ही उतरां आयकतना तुमकां हे आमच्या जिणेंत खंय तरी घडूंक ना गी म्हूण बघना. घडलां. कित्याक जेन्ना आमी पवित्र स्नान घेतलो आमचो नवो जल्म जालो. आमी नवी रचना जाल्या. आमची मोत उजवाडली. हाका लागून सुरविल्या क्रिस्तावांक तांणी पवित्र स्नान घेतल्या वेळार तांकां हो शब्द आजकाल थोड्या उलट्या अर्थान वापरतात. ह्या ताचो अर्थ तो तसो जाला. आमच्या सुरविल्या क्रिस्तावांक इल्लुमिनाती म्हणून आपयताले. म्हळ्यार मोत उजवाडिल्ले. हे आमच्या गांवच्या कन्नड भाशेन म्हणचे जाल्यार ज्ञानोदय जाल्ले. देखून आमी क्रिस्तांव मोत उजवाडिल्ली परसा. कित्याक आमचे सर्वेस्पराचो आत्मो देवला आनी तो राज करता. नातालांच्या काळाक आमी तयार करता आसतना, क्रिस्ताच्या जल्माक तयार करता आसतना पयले मेट जावन आमी कितें करूंक जाय? आमच्या मोतीचेर बसुल्ली धूळ पापडून काडूंक जाय. आमच्या आंगाचेर जाल्ले मेळे ते आमी धुवन काडूंक जाय. कित्याक आमी ज्ञानोदय जाल्ली परजा, मोत उजवाडिल्ली परजा. आनी कित्याक लागून आमची मोत उजवाडल्या? सर्वेस्पराचो आत्मो आमचेर देव. आनी हे घडीत घडता ह्या नातालांच्या काळात. आयच्या दिसाचें दुसरें लिसांव आमी आयच्या शुभ वर्तेतावन घेवयेत. सांत जोआन बाप्तिस्त फातकी जिणी बदला म्हूण आमकां उलो दिता. खाली उलो न्हय हो, तो बोबूच घालता, ह्या गरज घालता. आनी जोआन बाप्तिस्तान घाल्ली गरज 2000 वर्सां आदी ती आज पर्यंत प्रतिफलन जाता. कित्याक आजय आमकां फातकी जिणेंतावन बदलूनचें अति गरजेचें. देखून पयलें जावन आज आमी जोआन बाप्तिस्ताचो ताळो आयकूंक जाय. आनी फातकातावन जिणी बदलूनची कित्याक गरजेची? आमी सुरविल्या मागण्याचो उगडास केलो वडोलो. ही एक अडखळ. आमी सुशेगान नवो जल्मच्या क्रिस्ता थंय सोमकून आसतना आमची फातकी जिणी आमकां अडखळ हाडटा. वेकी धांवन आमी वचोंक थंयसर फावो करिना. ताच्या बदलाक मोदें आमकां निसरून पडाशें या दांटवून पडाशें अडखळ हाडटा. तर आज आमी कितें करचें? जोआन बाप्तिस्ताचीच उतरां घेया. पयलें जावन आमची जिणी बदली जाय. म्हळ्यार मन परिवर्तन जाय. आनी मन परिवर्तन जाल्यार मात्र पावना. आमी जाल्लें तें मन परिवर्तन आसा न्ही, भायल्या गुर्तान दाखोवंक जाय. आनी असो भायलो गुर्त खंयचो? जोआन बाप्तिस्तान सांगचो पवित्र स्नान आसो. आमी पवित्र स्नान घेवंक जाय म्हणून. देखून तोच लोकांक पवित्र स्नान दितालो आनी ताचे लागचें पवित्र स्नान घेवंक जेजूय आयलो. आतां तुमी म्हणूंक पुरो पवित्र स्नान आमी घेतलां न्ही येदोळच. वय आमी ल्हान आसतना जावं पुरो अप्रूप थोडीं जाणां आसात तांणी इल्लेशें प्राय जाल्ल्या उपरांत तांणी पवित्र स्नान घेतलां जावं पुरो. पूण पवित्र स्नानांत कितें घडटा? आमी देवाची भुरगीं जाता. पूण ताच्या सांगाता आमचे फातकी सैम देव धुवन नितळ करता. हे आसा लक्षण मन परिवर्तनाचे. देखून आज आमी आमचे फातकी सैम कशें धुवयेता? कुंभसाराच्या साक्रामेंता वरवीं. कुंभसार देखून फकत एक सुरसुऱ्यांची करणी न्हय. म्हाका हांवें खंयची सूख केल्या म्हणून अंतस्करण कांतयता ताका लागून या
वचून ह्या जागा लागीं खुमसार जाया म्हणून सुरसुऱ्याची करणी न्हय ही. ताच्या बदलाक खुमसार एक संतोषाची करणी. कित्याक आमी देवा लागीं पाटी वेता. पळया, घरा एक तुमी खंयचेय काम केल्या उपरांत आंगाचे जाय पुरतो घाम आसा, तो घाम घेवन तुमकां इल्ले विशेव घेया न्हिदया म्हळ्यार जायना. ते आंग तो घाम धुवन काडिल्ल्या वेळार मात्र तुमकां सुशेगाय भोगता. त्याच प्रमाणे आमचे थंय जाल्लें हें गायिल्लें सैम, हें मेळ्ळें सैम पातकाचें तें धुवन काडल्या शिवाय आमकां मन परिवर्तन जालां म्हूण भोगचें ना. हाका लागून हांवें तुमकां एक उलो दिवचो. जाता तर खुमसार जाया. परत्यान हांव उगडास करता, सुरसुऱ्यांनी न्हय, ह्या थोड्यांनी म्हणचे वर्साक एक फावटी न्हय. कित्याक विशेष कारण आसा. तें कारण कसलें? कारण अशें, चिंत एक ल्हानशें बाळशें आसा, नेणटें बाळशें. आनी त्या बाळशाक तुमी घेवंक वेता आसतना तुमच्या आंगार या तुमच्या हातांनी आसचे वस्तूर मेळ्यांतले मेळे आसा, त्या बाळशाक घेवंक तुमी फाटीं करतात. कित्याक बाळशें नितळ पूण आमचें आंग मेळ्ळें आसा देखून आमी अयोग्य जाता. ताका लागून ती जावं पुरो त्या बाळशाची आवय म्हणटा, आत धुवन ये, न्हावून ये. त्याच प्रमाणे आमी जेजू बाळकाक, नव्यान जल्मोनच्या जेजू बाळकाक घेजय तर आमी नितळ निर्मळ जावंक जाय. देखून आमचे हात पाय ह्या धुवचे आनी भायर श्रंगार केल्यार मात्र पावना. आमचे अंतस्करण, आमचो आत्मोय आमी धुवंक जाय. ह्या वेळार भाव भयणीनो, हांव उगडास करता आमचो आदलो पाप साहेब बेनेडिक्ट 16. ताणें एक आपुरबायेची भांगराळी उतरां आमकां सांगिल्लीं आसात नाताळांच्या काळार. आपुरबायेची उतरां. तो म्हणटा, बाळका जेजूक, आतां तुमी सकळ हांव जाणा गर्दनाचो गोठो तयार करतात आनी जावं पुरो नातालांच्या राती त्या गर्दनाच्या गोट्यांत जेजू बाळकाची इमास दवरतात. आनी हाका लागपी जावन पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, जेजू बाळकाक त्या गर्दनाच्या गोट्यांत तुमी दवरच्या पयलें तुमच्या काळजाच्या खावणेर दवरा. कित्याक जेजूचें योग्य स्थान खंयचें? तो गर्दनाचो गोठो न्हय, आमचें काळीज. आनी आमच्या काळजांत आमी ताका दवरलो जाल्यार तो गर्दनाच्या गोट्याक पळयतनाय आमकां खुशी जाता. कित्याक तोच तो जेजू. देखून आमच्या आदल्या बापसाहेबान सांगिल्ली भांगराळी उतरां परत्यान तुमच्या मदीं घालता. जेजू बाळकाक आमी त्या गर्दनाच्या गोट्यांत त्या खावणेर दवरच्या पयलें आमच्या काळजाच्या खावणेर दवरया. देखून आयचें दुसरें लिसांव आमच्या आत्म्याची, या आमच्या सगळ्या क्रिस्ती सैमाची फावो ती तयारी. आयच्या नियाळाचें तिसरें लिसांव जावन एक विशय आयच्या दुसऱ्या वाचपांतान हांव घेवंक सोदतां. आतां आमची जिणी बदलल्या, या आमी मन परिवर्तन जावन खुशालकायेन जियेवन आसा म्हूण दाखोवंक जाय न्ही. असो भायलो गुर्त खंयचो? आनी हो भायलो गुर्त आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलो आमकां दाखोवन दिता. आनी हो भायलो गुर्त तुमकां भोवशे आयकून पुरो जाला जावं पुरो, पण परत्यान सांगता, आमी क्रिस्तांवां माया मोगान जियोवची मनशां. आमी क्रिस्तांवां सोंसणीकायेन जियोवची मनशां. आमी क्रिस्तांवां एकामेकाक उत्तेजन दिवची मनशां. देखून हे आसात आमचे भायले गुर्त. देखून कोणेय आमकां पळयत आसतना आमचो माया मोग, आमची सोंसणीकाय आमी एकामेकाक दिवचे ते प्रेरण पळयत आसतना कोणायकी बगूंक जाय, ही आसात क्रिस्तांवां. आनी हे आसा आमच्या मन परिवर्तन जाल्ल्याचें भायलें लक्षण. आतां सांत पावलो कित्याक लागून असलें लक्षण एक वस्तू दिवन सांगता. त्या काळार तो हें पत्र बरयत आसतना तांच्या समाजांत 2 वर्गांचे मनीस आसले. ह्या 2 पंगडांचे एक पंगड अस्कत्यांचो पंगड. तो सारको हांवें अस्कत्यांचो म्हळ्यार जायना, पूण इल्लेशे अचिंत्यांचो पंगड. ते कितें करताले? जायते मागताले, मागणे दीस रात मागणे, जायती दंडवणी करताले. आनी ताचे सांगाता तांच्यो जिणेच्यो साद्यो खुशालकायो आसात पळय ते निराकर्शी जाले.
कित्याक आमी केन्नाय प्राजिताची जिणी जियेचे, केन्नाय प्राजिताची जिणी जियेचे म्हूण इल्ल्या अशेर चिंतपाचें. आनी एक पंगड आसलो इल्लो बळवंत चिंतप्यांचो पंगड. ते कितें म्हणटाले, क्रिस्ताक आमी विश्वासी रावल्यार पुरो. गरजेचें तें क्रिस्ताक आमी विश्वासी रावचे. जेजूचें उतरां म्हळ्या, होरेत सांगात आसता पर्यान ताचे देडे ताच्या घरची मनशां उपवास करिनात. होरे ताका कान वसो दीस येतलो. देखून आतां कितें जालां, क्रिस्त आमचे सांगात आसा आनी आमी तशें त्या चिंतपान जियेल्यार पुरो. आतां सांव पाऊल ह्या दुसऱ्या वर्गाच्या मनशां मदलो. देखून तो कितें करता, बेश्टेच लेखावरती दंडवण करच्या बदलाक तो म्हणटा, आमचें गमन आमी क्रिस्ताचेर दवरया. ते गरजेचें. देखून ह्या आदवेंत काळार आमी करूंक जाय असो विशय ह्या दुसऱ्या हप्त्याक हो, आमी फावो ती आत्मीक तयारी करून ती भायल्या करण्यांनी दाखोवची. आमी फावो ती आत्मीक तयारी करून ती भायल्या करण्यांनी दाखोवची. म्हणटा आसतना नैतीकपणी हांव हे तुमकां लिसांव सांगता. आमच्या जायत्या क्रिस्तांवां मदें ही एक बरी साल आसा. आमी जावं पुरो थोडो कुसवार भाजता, कुसवार तयार करता आनी तांतलो थोडो आमच्या भोंवतणीच्या मनशां सांगात आमी वांटून घेता. कितली आपुरबायेची रीत ही. आतां ही आमची साल फकत कुसवार वांटून घेवच्याक सीमीत जावंक नजो. आमी तांच्या सांगाता बऱ्या मोनाची मनशां म्हणूनय दाखोवंक जाय. जावं पुरो आमच्या मैपसाच्या उतरांनी, जावं पुरो आमच्या तोंडाच्या हास्यांनी, जावं पुरो आमी तांच्या सांगाता खंयच्या विचार विनिमयांनी आमी क्रिस्तांवां ज्ञानोदय जाल्ली दैवीक प्रेरण मेळिल्ली मनशां म्हणून दाखोवंक जाय. भाऊ भयणीनो, इतल्यार हो नियाळ हांव सोंपयता. पूण अखेर करच्या पयलें आज पयल्या वाचपांत आमी आयकत आहो न्ही इजायाचो प्रवाद येस्सेच्या कोंबऱ्या विशांत. ताचे वयर परत्यान तुमचें गमन ओडूंक सोदता. येस्से दाविदाचो बापूय सुमार जेजू येवच्या सुमार 1000 वर्सां आदीं आसलो. देखून तो कोंबरो जावं पुरो ते बाळ सुकून गेल्ले आतां 1000 वर्सां उपरांत तो कोंबरो भायर येता, फुटून भायर येता आनी जीव दिता, विस्तार रूख जाता. जेजू आयल्या उपरांत आज 2000 वर्सां संपली. जर तर जेस्से उपरांत 1000 वर्सां उपरांत क्रिस्त तो कोंबरो जावन आयलो, आज 2000 वर्सां उपरांत आमी ते नवे कोंबरे म्हणलें उगडास दवरया. कित्याक सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो आमच्या हर एकल्यांचेर देवला. आमी ती माया मोगाची मनशां, आमी ती मन परिवर्तन जाल्ली मनशां, आमी ती क्रिस्तांवां जी क्रिस्ताचें प्रतिफलन जाताच ह्या संवसाराक. देखून जेजू बाळकाक आमी घेवचें, भायर तांव जल्मून येवच्या बाळकाक न्ही, बगर आमीच त्या बाळका सारखी जावन संवसाराक तो एक बाळ न्ही, हजारो हजार नवे बाळ देवाची भुरगीं जल्मल्यांत म्हूण दाखोवचें. हो आसा संदेश ह्या दुसऱ्या आयताराचो, आदवेंत काळाच्या दुसऱ्या आयताराचो. सो मेस्तांक तुमकां परत्यान हे बागी 7 दीस हांव मागता आदवेंत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचे. आमची आत्मीक तयारी आणखी गुंडाळ्याची करया, माया मोगाची करया. क्रिस्त खरेंच ताच्या दळबारान आमच्या मध्ये येतलो आनी ताचे नवे राज स्थापन करतलो.